पातकां बोगसूंची पदवी आसो जेजू आतां पातक्या संगी पंक्तीर बसला. फारिजेव मात्र हें पळयवन तुमचो मेस्त्री सुंकांगारां आनी पातक्यां सांगता काता जेवता कित्याक म्हणून विचारतात. जेजून केल्लें फारिजेवां प्रकार चूक. एके रितीन पळयल्यार तांचें चिंतप त्या काळाच्या चिंतपा प्रकार सारकेंच. परगट पातकी म्हूण वलायलेल्या सांगाता सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता बुरसूंचें एका मेस्त्रीक सोब दिना. जेजू मात्र आपण्या पातक्यां संगी बुरसूंचें भोव समजीकायेन आनी कळीत आसुनूच करता मात्र न्हय, आपूण आयिल्लो उद्देशच ह्या मुखांतर स्पश्ट करता. जेजून फारिजेवांक जाप जावन सांगलेल्यो गजाली भोव गुंडायेच्यो. जेजून होजेया प्रवादीची म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हणली उतरां आपल्या मिसावाक लागू केली. हे दिशेन हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगवंतांक न्हय म्हणली उतरां जेजूच्या प्रवादी मिसावाचो वांटो जाली. भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक म्हणल्या उतरांनी जेजू पातक्यांक मात्र न्हय पातक वळखतल्या सर्वांचो वैज जालो. हे म्हज्या फाटल्यान म्हणून मातेवाक आपोवच्या मुखांतर जेजू मातेव म्हाका जाय म्हणालो. मातेवाग आपलो आपोस्तल कर्ण घेतलो. मातेवाग आपल्या भलायकी दिवच्या नव्या मिसावाक जेजून विसलें. सुवार्थेकार मातेवूच ही गजाल बरयता आसता जेजूचो पाटलाव करून आपणें कशें पातकी जिवीत सांडून नवें जिवीत विसलें तें तो विवरिता म्हूण बघना हांगी.